Apaचे, Putaचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 13:8 वोड आमकां सांगता, क्रिस्त काल आज आनी सदां काळ सदां सर्वता तोच जावन आसा. स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मदें सदांच आसा आनी तो ताणें बसयल्ल्या प्रमाणे संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो, सदांच आमचे संगे आसून तो आमकां चलोवन व्हरता. त्या सोम्याक आमचे मदें बोगान आमी स्वागत करया. गवनी कन्नಡ गीत ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಪಿತನೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah.
संवसार सरापर्यंत हांव तुमचे सवे आसतलो म्हणून बसयल्ले आमच्या सोम्या तुझ्या बसवणे प्रमाणे या बापूय सक्रामेंतांत आमचे बसव तू हजर जालाय आम्हा हर एकल्याचे तुझे न धर तू घालून असाय 2025 हे नवे वर्स तुझ्या कृपेचे वर्स जुबलेवाचे वर्स आराम करूंक तू आमकां फोव केलाय आम्हा हर एकल्याचे तुझी दया खाकूळ वर्ती जावन आसा सोम्या सबार अवघडा थावन अनवरा थावन वाईटा थावन तू आमकां राखून सांबाळवेलाय तुझ्या जतने खाल तू आमकां सदांच दवरून बऱ्यांतली बरी देणी तू आमकां दिलाय ते सकाळच्या वेळार उडास करून सोम्या तुका आमी अर्घां दिताव तुका आमी वाखणताव तुजी महिमा आमी गाताव कीर्तन करप का सांगता कीर्तन 146 या कीर्तनांत जो सरस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो खरोच सुभागी जो सरस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो खरोच सुभागी कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतू आसा ते सगळे तो ससनाक विश्वासीपण सांबाळता दग्ध भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता सर्वेस्पर कुर्ड्यांचे दोळे उगडता भागवाल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नितिवंताचो मोग करता परक्यांक राखता अनाथांक आनी विधवेंक सांबाळता सर्वेस्पर सदांच राजवट चलयता तुजो देव सियोना ससनाच्या ससनाक आमचो देव आमचे ते वर्ती आशिर्वादा वतून आमकां बरें करचो देव जावन आसा म्हणून कीर्तनकार आमकां स्वस्थ करीत करता तर ह्या सुत्राचेर सोम्याच्या आज आमची पातयेन आमचो भरवूस आमी थीर करून जे बरेपण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केलेले आसा आमच्या दिसपरत्या जिवितांत ते आमी वळखून घेवया सोम्याक आमी अर्घां दिवया एक नवे जिवीत सोम्या ते आमी जिवच्याक ताणें आमकां फोव केल्लें आसता ताच्या दिसपरत्या आमच्या जिवितांत ताच्या मेटांनी सोलोवंक ताणें आमकां कृपा धराळ मोपान वतल्या विशेषून आमच्या कश्टा वेळार दुखा वेळार पिडेशिरे वेळार जिविताच्या संकश्टा वेळार आमच्या सोम्यान आमचो हात सोडूं ना आमकां राखून सांबाळवेला ते उडास करून ताका आमी अर्घां दिवन हिंदी किताब मुखांतर सोम्या करसिया मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरे हुजूरी में यीशु तेरे कदमों में यीशु तेरे हुजूरी में मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरे हुजूरी में मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरे हुजूरी में यीशु तेरे कदमों में यीशु तेरे हुजूरी में यीशु तेरे कदमों में यीशु तेरे हुजूरी में आमचे दुःख सोम्या तुवें संतोषान बदललाय आमच्या कश्टा दुखा वेळार पिडेशिरे वेळातून आमकां पावलाय सबार अनवरांतले तुवें आमकां राखून सांबाळवेलाय आमचो सोम्या तुका आमी अर्घां दिताव तुका आमी वाखणताव
दुख के वक्त था ना कोई मेरा, आंसुओं के साथ फिरता मारा मारा। दुख के वक्त था ना कोई मेरा, आंसुओं के साथ फिरता मारा मारा। प्यारा यीशु मेरा होके हमदम मेरा, प्यारा यीशु मेरा होके हमदम मेरा, अगुवाई शांति करता मेरा। मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरे हुजूरी में। मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरे हुजूरी में। यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरे हुजूरी में, यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरे हुजूरी में। Zamiatul sau nasai bulwot. Jaskat ke tu sumuje sakat sau nasai. Tu invite ache zait वरून tu sumakha तुझ्या दैविक सक्थेन बरथाय. या संसारात जे दसना संसाराच्या ओढण्याक भुलवण्याक बली जाय नसना वेची औसम्या. धराळ मपा तुझी कृपा तुझे आशीर्वाद तुमका देथाय. ह्यापासून सम्या दुखा वखंता दुखा वंदिता. जब मैं कमजोर वो ही है सामर्थ, जब मैं निर्धन वो ही है अनंत धन। जब मैं कमजोर वो ही है सामर्थ, जब मैं निर्धन वो ही है अनंत धन। क्यों न गाऊंगा मैं यीशु का गुणगान, क्यों न गाऊंगा मैं यीशु का गुणगान। दिन और रात हो या सुबह हो शाम, मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरे हुजूरी में। मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरे हुजूरी में। यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरे हुजूरी में, यीशु तेरे कदमों में, यीशु तेरे हुजूरी में। मैंने जीवन पाया है यीशु तेरे कदमों में, मैंने शांति भी पाई है यीशु तेरे हुजूरी में। सोम्यातही आमकां खरेंच जिवीत आसा, सोम्यातही आमकां शांती आसा. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमी कोणाय लागीं बेसांव मागता आसतना, विशेश मालगडे लागीं बेसांव मागता आसतना मालगडे आमकां बेसांव दितात देवाचे बेसांव म्हणून. कुणी एका धार्मीक लागीं बेसांव मागतना आमी देवाचे बेसांव म्हणटा. बेसांव देवातावन येवचें जावन आसा.
आमी मनशांनी दिवचे तरी देवाचे ते बेसांव मनशा मुखांतर आमकां लाभचें जावन आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता याकोबाचें पत्र अवस्वर 1:17 ओळ. संपूर्ण देणी सर्गीत हांवन उपजतात, उजवाडाची मूळ जावन आसच्या बापा थावन ते येतात. संपूर्ण देणी येवची सर्गीत हांवन उजवाडाचे मूळ जावन आसच्या बापा थावन हे आमी वळखून घेता बेसांव मागता आसतना आनी बेसांव आमी दिता आसतना. तर त्या देवाच्या बेसांवांत कितें सक्कट आटापून आसा हे आमी समजूंक जाय. मगाचे आमी बेसांव मागता आसतना कोणाक बेसांव दिता आसतना ह्या देवाचे बेसांव म्हणून आमी कोणाक सांगता आसतना कितें त्या बेसांवांत आटापून आसा, कितें सक्कड त्या बेसांव मुखांतर देव आमकां दिवंक आशेता आमकां ताच्या भुरग्यांक. कित्याक आमची आशा आमी सुरू केल्लें हें जुबलेवाचें नवें वर्स हें आमकां सगळ्यांक बेसांवाचें वर्स जाय, आशिर्वादाने भरलेलें तें वर्स जाय म्हणून आमची हर एकल्याची आशा जावन आसा. आनी ह्या खातीर आज आमी समजूंक प्रयत्न करया कितें ह्या देवाच्या बेसांवांत आसा. गणनाचो ग्रंथ आमी काडलो जाल्यार थंयसर अवस्वर 6 20 आनी 4 वळेतावन कशें आशिर्वाद दी जाय म्हूण इस्रायल परजेक सरस्पर देवान मोइशे कळयल्लें आसा. आनी त्या आशिर्वादांत अशें सांगलां, सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर आमी पळयता ह्या ल्हानशा 2-3 वाक्यांनी संगती थंयसर सांगलेले आसात. आशिर्वादान देवाच्या कितें सक्कड आसा म्हणून संगती थंयसर सांगल्यात. पयल्यान पयलें आमकां तें पळोवंक मेळटा देवाच्या आशिर्वादांत समृद्धी आसा. आशिर्वाद दिव म्हळ्यार थंयसर समृद्धी आसा. भरोवन वमतोच्या मापान देणी सरस्पर देव मनशाक दिवंक आशेता. हो सगळो संवसार देवान मनशा खातीर रचलेलो. हर एक जिवी हर एक सस्य कितें आसा ते मनशाच्या अधीन ताणें केलेली. कित्याक मनशा खातीर देवाची ते विशेष योजना जावन आसा. पयल्यान पयलें देव मनीस समृद्धीन जियोयचे म्हूण आशेता, ताका समृद्धी तो दिता. दुसरें मोगाच्या भावना आमी थंयसर पळयता थंयसर आसा संरक्षण, प्रोटेक्शन. आमकां मोगाचें वायटांत हांव संरक्षण जाय, रक्षण जाय. विविध रितीन आमी वायटाक सांपडटा, वळख जाता, आमच्या अस्कतकायेंत आमी पडटा. आनी ह्या वेळार आमकां राखपूं जाय संरक्षणाची गरज आसा. तें संरक्षण आमकां देव दाखयता, ताच्या आशिर्वादा मुखान तो आमकां फोव करता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या आशिर्वादांत थंयसर सांगलां ताच्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको म्हणून. ह्या मुखामळाचो प्रकाश म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ती दैवीक जनवाय आनी समजोनी देव आमकां दिवंक आशेता. आमच्याच समजोनेन आमच्या संवसारी जनवायेन आमी सबारपटी निर्धार घेता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी ते निर्धार आमचे सूख जातात. मागीर आमी सुरसुरता कित्याक हांवें त्या वेळार अशें केलें, तशें हांवें करूं नजो आसलें, हे संगती आमच्या मतीक येतात. पूण मोगाचें न्हू, सरस्प देव ताच्या जनवायेन दैवीक जनवायेन समजोनेन आमकां भरता. पवित्र आत्म्यान खरोच तो उजवाड तो आमकां फोव करता. हें जावन आसा. तिसरें चवथें मोगाच्या भाव भयणीनो, सरस्प देव आमचे ताची वर्ती दया आनी खाकूल दाखयता. ही इज अ गॉड ऑफ कंपॅशन एंड मर्सी. आमचे पातकां तो पळयना, पूण आमी पातकाचे जैत व्हरून ताचे तें जियोवचे ही देवाची आशा जावन आसा. ह्या खातीर तो आमकां विशेष रितीन दया आनी खाकूल दाखयता. पंचवे मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर आमकां सांगलेलें आसा आपले मुखामळ तो तुका दाखोव म्हणून. मे ही स्माईल ऑन यू. असो अर्थ जावन आसा गूंड संबंद आमी देवा थंय दवरून जियोवंक तो आमकां बळवंत करता. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमच्या देवा थंय आमचो संबंद गूण जाय. आमी ताका बाबा म्हूण आपयता, पप्पा डॅडी. एक भुरगो आपल्या बापाय थंय एक गूण संबंद नासता आसतना मोगाचें न्हू
थंयसर त्या भुरग्याची चिंता जावन आसात म्हजो डॅडी म्हजे सांगात आसतना म्हाका कितें सुणे ना ही चिंता जावन आसा म्हज्या डॅडी लागे सकट सांगाचें म्हणा तो ताका कळीत आसा आनी कितें म्हाका गरजेचें तो हर एक दाखसून दिता ह्या पत्तेनेन ह्या भरवशान भावार्थान आमी तो गूण संबंद दवरून जिवंक जावन आसा आमच्या जिविताचो उद्देश आनी ते संबंद गूण संबंद आमी जोडच्याक ते बळ आनी घटाय कितें जाय जे सरस्वती आमकां फोव करता आनी निमाणें तेच सवय सांगिल्लें आसा तो तुमकां शांती समाधान दिव शालोम म्हणून शब्द उपयोग केल्लो आसा थंयसर शांती समाधान हे देवा थावन मात्र मेळचें तसलें संवसारीय समाधान दिवंक शकना म्हणटा जेजू जो सवाजेर 14 वर्सर 27 वळेन तसलें समाधान देवाच्या त्या हजारपणांत सदांच रावून ताचे ते अनुभव करचो तो संतोष असलो संतोष असलें समाधान देव आमकां दिवंक शकता तर मोगाच्या बाबडीनो हे सगळे वरस जे कितें आमी थोड्या दिसा आदी आराम केल्लें आसा देवाच्या आशिर्वादाचे वरस आमकां जाय म्हणजे देवा थावन आमी ती समृद्धी जोडी जाय देवा थावन आमकां संरक्षण जाय ताची ती दैवीक जन्मायने समजून आमी स्वीकार करून दिसपटे चला जाय ताची दया आनी खाकुलत आमच्या जिवितान अनुभव करून तो गूण संबंध आमी देवा तयार आसा जाय मात्र न्ही शांतीचे समाधानाचे जिवीत आमचे जाय तर ह्या वेळार तेच पासत आमी मागया बापूय सक्रामेंतान सोमी आमच्या मुखार हजर आसा आमकां ताच्या कृपेन भरच्याक शांतीन समाधानान भरच्याक बेसावाचो शेवोर आमचे धराळमपण वचच्याक तो आमचे मदें आसा ताका बोलो मारया देंवतलो बेसावा शेवोर मोगान बसायिल्लो येतलो बरो काळ नवो सर्वेस्परान धाडलेलो आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको D 20:7 पान संको 104 देंवतलो बेसावा शिवोर मोगान बसायिल्लो येतलो बरो काळ सर्वेस्परान धाडलोलो शिवोर कुरपेसो जाय शिवोर बेसावासो दया माया काकुतारसो देवो शिवोर दयेसो शिवोर कुरपेसो जाय शिवोर बेसावासो दयामया काकुतारसो देवो शिवोर दयेसो देंवतलो बेसावा शिवोर सोम्या तुजे दायेसो नव्या स्पिरिताचो धुवोर पेटोवुजो मोगासो शिवोर कुरपेसो जाय शिवोर बेसावासो दयामया काकुतारसो देवो शिवोर दयेसो देंवतलो बेसावा शिवोर आज सेवाळो तासो सोम्या आमकां तूं सांबाळवर दिवून दयेन हात तुजो शिवोर कुरपेसो जाय शिवोर बेसावा
kaku tarso Devo shivo de Yeso Shivo kurpeso Zai shivo besavaso Dayamaya kaku tarso Devo shivo de Yeso Devo shivo de Yeso Devo shivo de Yeso Pesavaso shivo ramche devo munami asmakta asana saramche kazache अतिरेक ते सवा गरजो सोम्या समोर या वेळी आम्ही दवरया आमच्यामध्ये जन्म दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव बहिणी पासून प्रत्येक सणाचा मार्गाने दिताव आज जन्म दिवस संभ्रमतात 50 वर्ष जन्म दिवस प्रकाश पिंटो गुरपूर काही कंबात तावनु तसेच केविन मोरस जन्म दिवस संभ्रमता नुसलेन तावन आमच्या भावा कमी यायचे दिसाचे सुभाषय पडयत असताना देवाची विस्तार आशीर्वादा त्यांच्या कुटुंबाचेर आमी आज मागताव काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात 10 वर्सांच्या काजरा जिवितापासून धन्य देवा कारकान दितात प्रवीण आणि सरिता डिसोजा पानेर तावनु तांकां आमी सर बरें मागताव तांच्या मुखल्या जिवितांत देवधराळ मपा तांकां आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी आज प्रत्येक तरान मागताव हांगासर सभास जणांनी आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा तांकां लाभलेलें आसा सर बरेपणा पासून बरें काम मेळ्ळ्या पासून सर्जरी बऱ्या जाल्ल्या पासून तशेंच गेल्ली योजना सक्कर पोंता पावल्या पासून धराळ मपान कृपा आशिर्वादां सगळ्यांक दिल्ल्या पासून आज अर्गां दितात सिस्टर आईडा डिसोजा गंगोळी तावनु तेरेजा डिसोजा मुद्रंगाडी आशेर पिंटो मँगलोरू जस्टिनाक राखून सांबाळवेल्ल्या पासून अर्गंदिता डिसोजा नेवेगस कुटुंब अर्गंदिता सिल्वन आणि विवेट तशेंच अनिता विजय संरक्षणा पासून अर्गंदिता काजाराचे सक्कड कार्यक्रम कितें आसले बऱ्या जाल्ल्या पासून अर्गां पटयता मरिया पिंटो मँगलोर तावनु कुटुंबांतल्या सर आशिर्वादा पासून अर्गंदिता सेबास्टिन फेर्नांडीस कोलाबा तावन तांचे सवय आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां पटोवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सभाजन आमकां विविध सवा पासून मागोवंक सांगलेलें आसा तांचो आमी ह्या वेळी उडास करया कस्ता दुखान पिडेशीर नासल्या आमच्या भाव भयणीक सोम्या समोर आमी दवरया आस्पत्रेंत ICUंत आसात तांचो आमी उडास करून तांचे पासून मागया जिणेंत निराश जावन खंगार जालेले आसात विविध तरेचे वायटा सांपडले आसात तांचे पासून आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी मागताव कॅरल आनी कॅजोल डिसोजा बेलमा तांच्या तसवा पासून बऱ्या काम मेळचे पासून आज मागणी जाता लोलिटा तशेंच रिडेव्हलपमेंटचे प्रोजेक्ट बिल्डिंगाचे बऱ्या जावचे पासून सेलीन फ्रांसीस मुलून तावनु बऱ्या भलायके पासून भुरग्यांच्या तशेंच कुटुंबांतल्या सर्वांच्या बऱ्या भलायके पासून आज मागणी जाता अनेसा सारा आनी जया तावरो मुंबय तावनु बऱ्या भलायके पासून जेनिव्यू डिसोजा अंबोली तशेंच आज मागणी जाता बऱ्या भलायके पासून स्वप्ना प्रभाकर आनी सिस्टर अर्चना बस्तराय मुलकी हांच्या सवय आमकां कोणें मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ली आसात तांचोय आमी उडास करया तांचे पासून आमी मागया आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आमच्या कुटुंबाने अंतरलेला सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्या समोर दवरून ससनसो विशय तांकां आमी आज मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन फेलिक्स पिरेरा दुबाय देवादीन बाप एवजिन रेबेल्लो बिजाय दुसऱ्या वर्साचो उडास देवादीन नथालिया मेंडोन्सा एयाडी देवादीन जॉर्जनी लिना अल्मेडा त्रासी कुटुंबांत अंतरलेलो उडास कडून मागणी जाता मिशेल कोडेरा देवादीन जॉर्ज कोडेरो आनी जॉन बॅप्टिस्ट मेनेझस मुंबय पुलगत आत्म्याचो उडास करून आज मागणी जाता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट मागता आमी देवादीन JK जोसेफ आनी थेरेजा जोसेफ दुबाय कुटुंबांतल्या उडास करून मागणी जाता रेजिना पिंटो KPT मँगलोरू मागता आमी देवादीन रेशल विल्मा लोबो एयाडी देवादीन मार्टिन लोबो 19 वर्साचो
उडास होन्नावर कुटुंबात तंतला उडास करून मागणे सता सुनीता रिचर्ड आणि कुटुंब आणि रिचर्ड फर्नांडिस आणि कुटुंब गोवा देवादीन ब्रिजिट रेगो कुटुंबात तंतला उडास करून मागणे सता रोलंड आणि लोलिटा सरावो मग तो आम्ही देवादीन ॲग्नेल काब्रेल आणि देवादीन सेलिन डिकोस्टा मिरा रोड तांच्या सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून ससनसो विशेव तांकां आमी मागया ससनसो विशेव दी तांकां ही सोम्या निरंतर प्रकाशांचे फंकोदी समाधानांत विशेव घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेस बवार्थ्यांचे आत्मे देवाचे काकुतीन समाधानान विशेव घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशीर्वाद कलतेपणी स्वीकार करया मोगाचेनो आज शनिवार असो दीस पयलो शनिवार ह्या वर्सा जावन आसा व्हडा संख्यान आमी सांगाता मेळया 9 वरां थावन 3 वरां पर्यंत हांगासर एकादशीच्या रेतीरेक ब्रदर प्रकाश हांगासर येतले आनी देवाचे उतर आज प्रगट करतले आमी सांगाता मेळून सोम्या करसिया सोम्या वाखान्या ताच्या उतरां थावन आमी सगळीं जिवी सोडया अर्घां तुका जेजो होगळाप तुका जेजो वंदन तुका जेजो हालेलुया 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 म्हजें नांव क्लेरा हांव कटपाडी फिरगजेचें म्हज्या जिवंतांत अशें सगळें मस्त घडलें आमी मुंबय आसलेलें हांव घोव बायलां म्हाका भुरगीं नात आमी 30 वर्सां मुंबय बऱ्या भशेन जियेल्या म्हज्या घोवाचें रिटायरमेंट जातेत आमी गांवांक येवन पावल्या घर बांदलें जागो घेतलो ल्हानसो घर बांदून 6 म्हयने म्हणशेर आमी घरांत बरीं आसलेल्या 6 म्हयन्या उपरांत आमच्या घरांत कितें जालें तें गोत्तू ना म्हज्या थावन चूक घडला या म्हज्या घोवातान चूक घडला तें हांव नेणा पूण आमी आतां सांगाता ना 10 वर्सां थावन म्हजो घोव इंगड आसा हांव घरा म्हज्या एकली जियेता कशे दीस काडचे कितें करचें कांय कळनासलेलें मागीर म्हज्या घोवाच्या कुटुंबांनी म्हणजे तेजे मावशे तेजे मामा तांणी सगळें म्हाका मस्त सपोर्ट करून सांगलें तूं गांवांत कालें करताय गो मुंबय ये कोणाच्या घरा तुवें रावचें नाका ना तुज्या भावा भयणीच्या घरा ना तुज्या आनी कोणाच्या घरा आमच्या घरा येवन घेवन तूं खंय तरी कामाक राव हांव 5 वर्सां भुरग्यांक पळोवचें अशें कोणाच्या घरान काम करनासलीं 5 वर्सां काम केलें मागीर आमच्या फिरगजीचो विगार तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट केला मागीर तांणी सांगलें घर बंद आसा पाड जाता हांवें सांगलें हांव गांवांक वचून रावतां फादर मागीर कालें करताय घरा वचून तांणी सांगलें इल्लेशे पयशे आसात ते म्हणटा घर एकदम पाड जाल्लें मस्त म्हणजे मस्त पाड जाल्लें घर ताका इल्लें काम आनी करूंक आनी तांणी इल्लेशें म्हाका फायनान्स हेल्प केलें मागीर दुसरी वस्तू जाय आसलेली म्हजी करिमाणी विकून हांवें म्हज्या घरचें इल्लेशें काम केलें मागीर म्हज्या भावा भयण्यांनी कुमक केला आनी म्हज्या व्हड्या घरांनी मस्त म्हाका सपोर्ट केला हर एक आजून जाल्यार ती म्हाका मस्त सपोर्ट करते आसात मागीर हांव चिंतून आसलें म्हजें आतां हांवें कितें करचें मोतीक समाधान आनी अशें सांगतात खंय कुटाम आसा थंय देव आसा तेजें उतार आसा मागीर हांगा रेतीरेक आयली अशें उलयतना तांचे कडेन विचारलें खंय कुटाम ना खंय भुरगीं बाळां ना थंय देव ना हांगी तांणी सांगलें कित्याक तशें चिंताय आमी आसा सांगलें तांणी हांव आसा आमी आसा हें दैवीक रेतीर तुजें कुटाम हांगा येवन रेतीर कर माग मेन म्हणजे म्हाका पवित्र पुस्तक हांवें वाचूंक सुरू केलो तातूंत हांव म्हाका अशीं एक अशीं उतरां जशें तें म्हाका सांगतात त्या भाशेन म्हाका लागलें हांव पात येयलीं त्या उतराचेर आनी आतां सगळें पवित्र पुस्तक आतां अशें सांगतना म्हाका वेगळीं तीं उतरां काडूंक त्या उतराचेर सांगूंक म्हाका अशें जाता हांवें आतां कंटिन्यू आतां 3 म्हयन्यांक 3 रेतीरे केल्यो मस्त बरेंपण लागलां मोतीक समाधान लागलां आनी म्हाका अनिल पत्रेबान सांगलें तुजो बरवसो केदारी सांडी नाका तो बरवसो सदांच तुका दवरी देव तुका सगळ्या वाटेनी राखतलो आनी पवित्र आत्म्याची ससाय तुजे देवतेली काल कावन्सिलां करतना तांणी म्हणलें तूं कित्याक टेन्शन करताय
तो आसा थंय बरो आसा, त्या विशयान तूं चिंती नाका. तुजें बरेंपण तुज्या खातीर माग, आमी तुज्या खातीर मागतल्या. इतले व्हडलो बरोसो तांणी म्हाका दिल्ल्याक हांव तांकां काळजान थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका बाप्पा, होगळाप तुका जेजू. गीत नंबर 9 501 231. बाळ जन्मला संतोष पांकला, स्वागत सियाराया. हरिये काळी जाऊं दिताया, हरसून जेजू बाळका, हरसून जेजू बाळका, हरसून हरसून जेजू बाळका. बाळ जन्मला, राय जन्मला, सर्वांक उल्हास हाडला. गोठो जाला रावळेर ताचे, कावणेन तो न्हिदला, कावणेन तो न्हिदला, कावणेन तो न्हिदला. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजूची शुभ वार्ता आरंभ जाता. येया म्हणल्या आदेशात हावन आनी अंत जाता वोसा म्हणल्या उतरांत हावन. आमकां सुमी जेजू क्रिस्त सांगता, येया म्हणल्या आपोवण्यात हावन आनी वोसा म्हणल्या आदेयात हावन. येया म्हणटा आसतना सुमी आमकां ताचे संगी रावूंक, ताजो अनुभव करूंक आनी ताची शुभ वार्ता आमी अनुभव केल्ली हेरांक परगट करूंक आमकां आपोवणें दिता. आमी सुमया संगी जियेल्लें जिवीत हेरांक केदळ आमी वांडटा, तेदळा देवाचें उतर आमच्या जिविता मुखांत हेरांक दिता. हें एखादा वेळ आमी करूंक चुकल्या, आमी देवाचें उतर हेरांक आमच्या जिविता मुखांत दाखोवंक चुकल्या, तर एकामेकाचें बोगसाणें मागोवन आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगी हांव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या बावर्त्यांक दयेन उजवाडाय आनी तुझ्या महिमेच्या परजळान तांची काळजां सदांच पेटोवन दवर. ये परी ती आपल्या सर्वंदराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजान तावन ताका एकवटोवंक पावो. या आमी मागता त्या समच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांजुआवच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भुरग्यानो, कोणी तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत. जो कोण पाताक करता तो देवसार असो, कित्याक देवसार सुरवेतावन पतकी. देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. देवा तावन जल्मल्लो पाताक करिना, कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना. देवाच्या भुरग्यां आनी देवसराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे. जो कोण नितीवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावांकी मोगान पळयना तो देवातावन जल्मल्लो न्हय. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. प्रितुमेर शेकान शेक देवाची सडवण देखली. प्रितुमेर शेकान शेक देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातांत आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. प्रितुमेर शेकान शेक देवाची सडवण देखली. दर्यो आनी तांतो आसा तें सग, भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावूं. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटूं, पर्वत संतोषान उडोवन नासूं. श्लोक. प्रितुमेर शेकान शेक देवाची सडवण देखली. सगळी सृष्टी येवचो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हासूं. तो संवसाराची मनसुबी करूंक येतलो. सत नितीन प्रितुमेची तो जर्ती करतलो. न्याय नितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो. श्लोक. प्रितुमेर शेकान शेक देवाची सडवण देखली. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. आदी मगा परत्यान परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका आसूं. दुसऱ्या दिसा जुवां आपल्या दोग शिसां सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो. तो वळटने जेजूक तेनेच्यान समकोन वेतना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही उतरां आयकल्ले दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू पाटींग उलो आनी ते आपणा फाटल्यान येताले तें पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो. राब्बी तशें म्हळ्यार मेस्री तूं खंय रावताय? ते म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें. आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले. तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुवांवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे ताणें वचून पयलें आपल्या खाशा भावाक सिमांवक सोदून काडलो आनी मेस्सिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो म्हणून ताका सांगलें. उपरांत तो सिमांवक जेजू सरशी आपोवनान हायलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुवांवचो पूत सिमांव, तुका ह्या फुडां केफस म्हणटले, तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खडाप. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत स्नानीक जुवांवचे दोग शीस पळया. देवाची शेळी म्हणून जुवांवन जेजू विशीं तांच्या लागीं उसारलें. तें जेजूच्या फाटल्यान वेतात. जेजू तांकां हें सवाल विचारता, तुमी कितें सोदतात? राबी तूं खंय रावताय? या सोमया तूं खंय रावताय?
ह्या सवालाक जाप दिवन ते जेजूच्या फाटल्यान वेतात. जेजूची वस्ती खंय आसा तांकां कळीत जाय आसलें. जेजू तांकां ताची खरी वळख दाखयता. सोम्या तूं खंय रावताय म्हणल्यार सवालाक जेजून दिल्ली जाप येया आनी पळया. ते सोम्याच्या फाटल्यान गेले आनी जेजूची खरी वळख तांणी धरली. जेजू संगी ते रावले, जेजू संगी ते जियेले. जेजूचे एक साल समकण तांणी पळयलें आनी पळयल्ले ते जेजू थंय परतले. जो कोण जेजूची खरी वळख धरता तो जेजू थंय सदांच रावता म्हणलो संदेश आमकां ह्या दोगा शिसा मुखांतर मेळटा. हे रावल्ले ताचे संगी ताचो अनुभव करूंक शकले. ताजे ते जियेत आसतना ताजो अनुभव घेतले हे दोग शिस तांचे थंय मेळिल्लो अनुभव हेरांक वांटूंक मुखार सरले. हेरांक जेजू थंय कशें आपणाचें हें पळयलें आनी जेजूच्या भेटेंत जीव बदलता, जीवन बदलता हें हेरांक तांणी दाखोवन दिलें. आमी मनीस जावन एका दिसा सोदनेर आसता. भुरगीं तांच्या शिकपाच्या सोदनेर असतात. इवजण तांच्या मुखल्या जिविताच्या सोदनेर असतात. आवय बापूय तांच्या जिवितांत कशें तांचे कुटुंब बरें करी जैगी म्हणलें ह्या सोदनेर असतात. आनी हर एकलो संवसारांत सोदता आसतना तांकां खंयच्या ना खंयच्या अनुभव, खंयचो ना खंयचो अनुभव जाता. दोग शीस जेजूची संगात ह्या विशयेंत सोदनेर आसतना जेजून तांकां वैयक्तीक रितीनी ताजो अनुभव करूंक अवकाश दिलो. आमी सर्व भाव भयणी आमकां जेजूचो अनुभव करी जाय तर जाल्यार आमी ताच्या फाटल्यान वचा जाय. ताजें उतर आयका जाय. तें उतर आयकल्लें आमी हेरांक वांटून घे जाय आनी वांटता आसतना आमची जिणी आमी बदलली पळयता. आनी तो अनुभव आमी केदाळा घेता. त्या दाळा आमी खंडीत जावन जेजूक पळयता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूचो अनुभव आमी हेरांत वांटी जाय तर जाल्यार आमी ताची खरी वळख धरी जाय. ती वळख घेवंक आमी सोम्याच्या मुखार सरया. बापा दिता आमकांच घे मन परता खतुस्को आमचो समर्पिता दीस पडतो वा आज भेटयता. उंडो जावं कूड जेजूची वायनाका कास रक्ताची ताचे बदल जिनी आमची करच्याक सेवा सरलोकाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या देवा देवा आमच्या मोगाळ बापाक खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजायताय. देखून ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसो कर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विश्वासपणान एका मनशाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसता देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची खाळसां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून मोडलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जबान जात आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso good purgatoria. Sumi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिबिताचो वंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडे. पुनर्जिवंतपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे शगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूतां आनी सर्ग आनी तुका मानवल्यान विशेष करून सार नोळम सुगडणार जुजे फ्रेनार्ड मेर्स, ब्लेसिड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सुडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षितांक तशें आमची पातकां मोगोस
आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतेलान आमकां तुज्या उदार खाकुळतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदोतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं माय मोगसून एक वर्स गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात शांती तुमचे सवय आसूं देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी सम्यांत तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो आमेन गीत नंबर D21 पान संख्या 147 पेज नंबर 147 ये मोजा काळजा जेजू सोडबोंदारा हे मोजा काळजांत आनी पिडर थंयसरक जेजू सोडबोंदारा सोम्या मोजा मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता तुका घेवका शेता हांव तुका सेवंक लालयता ये तूं काळजान मोजा प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या परजेक तरातराचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळताय आनी चलयताय तुज्या कणवळेन आतांच आनी फुडल्या सैमांत आमकां तुजी वळख मेळूं हे परी ह्या सता जिविताच्या देण्याचो गरजेचो आदार घेवन अदीक व्हडा विश्वासान ससनाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचाशें कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार निमाण गीत गीत नंबर H25 H25 बाळक जेजू नामान तुका राव तूं आमचे संगी सदा बाळक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वत्र